मुद्दम दिल्ल्यांची नांवां वाड्यावार वाचून सांगल्या बरी तुम्ही तुमच्यो वाती विगार बापां कडेन थावन काणगेचे म्हूण विनंती. बेण्णे कुद्रुवाडो, वलेरियन वेलोनी डिसोजा, मेबल फर्नांडीस अँड फॅमिली, लेनी पिंटो, शार्लेट जेम्स डायस. हनेहಳ್ಳಿ वाडो, रॉबर्ट मस्करेनस, वॉल्टर मेटिल्डा डिसोजा, फेल्सी जोरोम फर्नांडीस, एंटनी डिसोजा, अनिल मस्करेनस, लीना पसन्ना. हालेकोडी वाडो, चार्ल्स डी अल्मेडा, रोशन डी अल्मेडा, हैरी रीना डी अल्मेडा, अजित आशा डी अल्मेडा, साइमन सुआरेस, विक्टोरिया डिसोजा, चार्ल्स डी अल्मेडा, फ्रेनी डायस, विनीता डिसोजा, विन्सेंट सुआरेस, डॉरिस डी अल्मेडा, मोंती सुआरेस, प्रकाश डी अल्मेडा, डेनिस रॉड्रिगस, जॉन प्रेसिल्ला डी अल्मेडा, अलिस्टर एडलिन डी अल्मेडा, मार्था जोसी सुआरेस एंड फैमिली, अनीश एशलिन डी अल्मेडा. रुजारवाडो, मैक्सिम बेनेडिक्टा सिक्वेरा, लेरॉय डिसोजा, फ्रांसिस शेला पिकार्डो, जेसी पिंटो, रेक्सन क्लाउडिया सिक्वेरा, माक्रीना फुटाडो, आवरिल वियाना लुइस, लवलिन पिकार्डो. साइमन हेलन डिसोजा, गिल्बर्ट पिकार्डो, जेसी मिनेजस, कैरोल सरिता डिसोजा, जोसेफ फर्नांडीस, अल्विश पिकार्डो, डायना पिकार्डो, मटिल्डा जॉइस सिक्वेरा. सालोरेस वाडो, डायना डायस, पाउलिन पिंटो, मेल्विन क्रास्टा, डॉल्फी डिलिमा, पीटर बार्नस, फिलोमिना लोबो, स्टॅनी पाइस, मार्क फर्नांडीस. सेंट सेबेस्टियन वाडो, विक्टर लोबो, रॉच फॅमिली, ग्रेटा स्टॅनी लुइस, लॅन्सी क्वाड्रस, जोसेफ मस्करेनस, एशल लीशा डिसोजा, विवेट हैरी लुइस, पियूस जेम्स डिसोजा, एडगर फर्नांडीस, अल्फोन्स वोल्गा रॉड्रिगस. कुद्रुवाडो, बेनेडिक्टा डिसोजा, रॉकी बार्नस, विल्फ्रेड रॉच, डैनी पिकार्डो, मेलरॉय डिसोजा, उर्बन डिसोजा, नेल्ली मार्टिस, रोशन मार्टिस, प्रवीण लैला बार्नस, जेरोम डिसोजा, एंटनी डिसोजा, गॉडविन श्यामला डिसोजा, हेनरी पैट्रिक डिसोजा, जोसेफ फर्नांडीस, शर्मिला स्टैनली पिंटो, तेरेसा फर्नांडीस. रोहित डिसोजा, ग्लैडिस डी अल्मेडा, कच्चूरवाडो, रोहित डिसोजा, ग्लैडिस डी अल्मेडा, प्रेमा वेनेट रॉड्रिगस, नील डिसोजा, एनसिला डिसोजा, तेरेसा डिसोजा, दुल्सिन कॉर्डा, फिलोमिना डिसोजा, सिसिलिया डायस, अशोक पीटर सिक्वेरा, हेक्टर सिक्वेरा, कैलरॉन एंड केविन पाइस, मरीना डिसोजा, आर्थर डिसिल्वा, जिस्टिन फर्नांडीस, श्वेता सिप्रियन पिंटो, लूसी फर्नांडीस, फिलोमिना फ्रांसिस मेंडोन्सा, एलरॉय रॉड्रिगस. नागर मटवाडो, सबिता स्टीवन फर्नांडीस, शॉन फर्नांडीस, ग्लैडिस गोन्साल्विस, विल्फ्रेड अंद्रादे, क्लारा डी अल्मेडा, ग्रेटा पियूस डी अल्मेडा,
Joseph Fernandez, Vincent Fernandez, Irene D'Souza, Diana Johnson D'Souza, Benedicta Furtado, Marshall Andrade, Brigitte Gonçalves, Kian Zale Fernandez, Lemula Dionna and Zoe Crasta, Harold D'Souza, Annie Vaz, Noel Gonçalves and family, Ivan de Almeida, Austin Michel de Almeida. फिरगजे भाईली, अन्नी डिसोजा मडपाडी ब्रह्मवार, बेबी नवोमी डिसोजा बचपे. कोणी वेळ आयिल्ली जाल्यार ताणी मुद्दम दिल्ले आसा जाल्यार ताणी वातीवर येता. मोगाचेनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान जेजून घडलेल्या येवकरिस्तीक बलिदानाच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक हे वेदी बोवारी आमी सांगाता जमल्या. आयच्या अर्गा बलिदानाचो संदेश देवाचो सांगातपण आसल्यार जिणयेची सलवणी जैताचें मोळ जातलें. आमकां देवाचो अनुभव जोडूंक मागणें एक प्रमुख वाट. आमच्यो गरजो आनी समस्ये ताचे समोर दवरतना, आमचें उणेंपण उसारतना, ताचें बोगसाणें मागतना ताका लागशिल्ली जाता म्हूण आमी विश्वासतांव. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण पेद्रून जेजूक वळखून हेरां मुखार जेजूक साक्ष दिल्ले परी आमी आमच्या उतरां करण्यांनी सोम्याक साक्ष जावन जियोंक जिविताच्या हर एका घडितांनी भवार्थान देवाक उलो मारया. ही कृपा आमकां सदांच फावो जावं दी म्हूण ह्या अर्गा बलिदानांत देवा लागीं विश्वासान मागया. प्रवेश गीताक उबी रावचें. तुझी नियाळ दया भेटैता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. क्रिस्तताई मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक फिरगेच्या पात्रोनाच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. संपेद्रू जिनिये बिशांत आमी जाणाव, जिनियेच्या प्रत्येक जावन सलवणेंत आनी पडणेंत ताचे दिश्ट जेजूचेर आसले हे आमी उडास दवरया. आनी तसो भावार्थ आमी नियाळन आमचे कुटुंब फिरगस कुटुंब त्या भावार्थाचे रुपीत करून आमच्या जिणयेंत सलवणेंत आनी पडणेंत प्रत्येक जावन आमकां जेजूक समर्पण दिवया. ताची कृपा आमी मागया. सर आमच्या पातकां खातीर ताचे लागीं आमी बक्षणे मागया आनी हें पवित्र बलिदान संगत आमी भेटोवया. आमचेच काही वळखून घेवन आमचे सर सुखे खातीर बक्षणे मागया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडां विचारून हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पसून भगवंत सदांच संकार मरये सगळ्या आदिवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो.
परमे पवित्र सभेच्या सुरवेक बाबरताचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांत पाळूंक तुमच आमकां घटाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवें तो खरो देव तुजे समे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धमदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या वेळार ते हेरोदरायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केले. जुआंवच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयले. ही करणी जुदेवाक मानवाली ते पळोवन पेद्रुकी धरूंक तो फुडें सरलो. हे बेकमीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडले. पेद्रूक ताणें धंड बंदेन घालो आनी ताचो पारो करूंक चौक शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पारागारां मदें न्हिदून आसलो. 2 सांकळेनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवाट्या सशी पारे राखण कन आसले. अशें आसता एकच साणें ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक थापोडले आनी ताका जागून म्हणलें, उठ, वेगी उठ. तितल्यार ताच्या हाताचो सांकळी निकळून पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हणलें, तुजो कमर बांद आनी तुजो वांडो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हणलें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या पाटलान ये. आनी पेद्रू ताच्या पाटलान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केल्ले ते एक खरी गजाल म्हूण तो नेणा आसलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतल्या वाटेक तेंकून आसल्या लोकडांच्या दारवाट्या सशी पावले. तो दारवाटो आपापीच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरतलेंच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरणार येयलो. ताणें म्हणलें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांच्या लोकान म्हाका करिजे म्हूण येवजिल्ल्या त्या सुरवांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचे उतर हें.
कष्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्यान वरां आकांतांतलो ताका निवालो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवालो. ताच्या भक्तां बोवारी वेणूकार सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक तो. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच पागी. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवालो. सा पावलोन तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावला. हांवें वेचो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नेतेचो मुनसिबदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितालो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येणयांक आत्रेगून आसलेल्या समेस्तांक्यो तो दितालो. सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिवांच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबीत वन पायतालो. ताका ससनाच्या ससनांक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतार हें. देवाचें उतर. Alleluia, 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 Alleluia. Pedro, वाखडाप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी दमसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिजे जैत व्हरूंक सकचे ना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू सेझेरिया फिलिप्पी नांवांच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवांव म्हणटात,
हेर तडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो वळू जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळू जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागीतू सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणेय मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत सांत पेद्रू तशेंच सांत पावलोची परब आचरण करता. आनी आमी आज आमचो पात्रोनो सांत पेद्रूक मान करूंक ताजे तोंड लाभल्या सर देण्या पासत अर्गां पाठोवंक ह्या येवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी आमी सांगाता संभल्या. आनी आयची देवस्तुती देवाचो सांगातपण आसल्यार जिणयेची सलवणी जैताचे मूळ जातलें म्हणलो संदेश दिता. आमी सर्वांनी आमच्या जिणयेंत जैत जीक आपणयल्या आनी सलवणी देखल्या. जीक वा जैत वा आशेल्लें मेळटा आसतना आमकां व्हरतो संतोश जाता. तशेंच सलवणी वा आशेल्लें मेळनातल्या वेळार आमच्या मतींत साबार सवालां उदेतात आनी देदेस्पर जाता. आनी थोड्यांक ह्या समस्येंतावन भायर येवंक भोव कश्टांचें जाता. आनी असल्या परिस्थितींत आयचें फेस्त आमकां म्हणटा, देवाचो सांगातपण आसल्यार जिणयेंत येवची सलवणी जैताचें मूळ जातलें म्हणून. तुमचे सवय एक घडले एक नीज घडीत हांव दवरूंक आशेतां. बेन्नी प्रसाद हाजो जल्म ऑगस्टाची 6 तारीख 1975 1975 बेंगलोरांत जाता. एका ग्रेस्त कुटुंबांत आनी शिकपी कुटुंबांत ताजो जल्म. आनी ताजो बापूय सायंटिस्ट संशोधक जावन आसलो. आवय उंचल्या पांवड्यार आसली. आनी अशें आवय बापूय उंचल्या शिकपांत आसा तर तांची आशा आपणाची भुरगीं उंचल्या पांवड्याक पावाचे म्हणून. पूण बेन्नी प्रसाद ल्हानपणार साबार पिडेक वळख जाता. सुरवेर आस्थमा आनी उपरांत गांठी दूख वा आर्थरायटीस आमी म्हणटा ह्या पिडेक वळख जाता. आनी अशें फुडें वचून वखदाद्वारे ताजे सुमार 60 वा 60% श्वासकोश आमी म्हणटा ते डॅमेज जाता वखदा वरवीं. आनी 16 वर्सां प्रायरच मानसीक खिन्नते वा डिप्रेशनाक वळख जाता. आनी ह्या प्रायर तो जीवघात करूंक प्रयत्न करता. आनी अशें आसता एका रितेरेक गेल्ल्या वेळार देवाचो ताका खरो अनुभव जाता. देवाच्या सांगातपणाचो ताका अनुभव जाता. आनी संगीतांत आपणाक देवान तालेंत दिला म्हणून जना जावन संगीतांतय त्या क्षेत्रांत आपलें तालेंत तो अभिवृद्धी करता. प्रस्तुत तो आमी गुगलांत पळयल्यार ताज्या विशयांत संवसाराच्या 245 राष्ट्रांक वचून आपलें देणें आपलें तालेंत प्रदर्शन केलां. आनी हे केवल 6 वर्सां 6 म्हयने 20 आनी 2 दिसां भितर ताणें केल्लें गिन्नीस वर्ल्ड रेकॉर्डूय ताच्या नांवार आसा. तितलें मात्र न्हय आसता. 2004 इसवेंत चलिल्ल्या ऑलिंपिक्सार आनी 2006 इसवेंत चलिल्ल्या ऑलिंपिक्स खेळारी आपलें तालेंत ताणें प्रदर्शन केलां. आनी एक गिटार म्हणजे विशिश्ट तरांची एक गिटारी ताणें आविश्कार केला. देवाचो सांगातपण आसल्यार
जिनियेंत आयिल्ली सलवणी जैताचें मूळ जाता म्हणल्याक हो एक वर्तो रुजवात वा दाखलो म्हूण सांगेत. वय मोगाच्या न्हू आयचे फेस्त आयची वाचपां हें सलिसांव आमच्या सवे दवरता. आयच्या वचपाचेर थोडो नियाळ केल्यार आयचें पयलें वचप धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांतलें. जिविताच्या सलवणे वेळार एक दार दामतना देव आनी एक दार आमकां उक्तें करता म्हूण शिकयता. हेरोद्रायान पेद्रूक धर्न बंदेंत घाल्लें आनी ताचो पारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. आनी रातीक थंयसर सांब पेद्रू 2 पाऱ्यांगारा मदें न्हिदोन आसलो आनी 2 सांकलेनी ताका बांदून घाल्लें. हे मनशाचे चिंतापूस जावनासले, पूण देव ह्या परिस्थितींत ती सांब पेद्रूक सांडून घालना. आपल्या दुतांक थंयसर धाडटा. त्यांनी दारां उक्ती जातात, सांकली तुटोन पडटा आनी सांब पेद्रूक सुटका मेळटा. मनशाचें येवचें नासलें, ताका थंयसर बंद घालून दवरचें. एक दार दांपल्यार देवान सांब पेद्रूक आनी एक दार उक्तें केलें आनी सुटका दिवन फुडें वचून जेजून दिल्लें तें मिसांव परगट करूंक ताणें आराम केल्ले. ताका सुटका दिल्ली केवल सुशेगात वा संतोशान समाधानेन जिवच्या खातीर न्ही, बगार ताजें मिसांव धैर्यान परगट करच्याक. दुसऱ्यान देवाचें हजारपण आमकां नव्या घटायेन भरता म्हणून सांब पौलान तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी आयकल्या. हें पत्र सांब पौलान बरयलें. हें पत्र बरयता आसतना सांब पौल रोमाच्या बंदेंत आसलो आनी बेगीनच ताका कैद करच्यार वा जिवीशी मारच्यार आसले. आनी हें पत्र तो भियान म्हणल्या बरी बरयना, बगार थंयसर धैर्य दिवन देवाचेर विश्वास दवरा. कित्याक म्हणल्यार देवान म्हाका हे कितें कश्ट आसात ते फूड करूंक जाय आसली घटाय दिल्या आनी म्हजें झूज हांव झुजलां आनी ह्या झुजांत सोमी म्हज्या बगलेकस आसा म्हणून तो अशें बरयता. देव आमच्या सांगात आसा केवल आमकां बुसावान दिवच्याक न्ही, बगार आमकां घटायेन ताच्या बोळान भरच्याक. पवित्र पुस्तकांत आमी एक नदर घालीत तर साबार व्यक्ती पोरण्या तेस्तामेंतांत तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळोवंक गेल्यार मोयचे फाऱ्या राया विरोध झुजोंक देवान घटायेन भरलें. दावीद रायाक गोलियाता विरोध झुजोंक देवान घटायेन भरलें. जेरेमिया प्रवादी कश्टांत आसतना विघ्नांत आसतना देवान ताका धैर्य दिलें, बोळान भरलें. आनी हें आमकां कितें शिकयता म्हूण सांगल्यार देवाचें हजारपण आमच्या जिवितांत आसा तर आमकां घटायेन भरता आनी कश्ट सलवणी फूड करूंक ताजी कृपा आमकां लाभता. आनी तिसऱ्यान देव आमची अस्कतकाय न्ही, बगार काळजाचें बरेंपण पळयता म्हूण सुवार्ता शिकयता. सुवार्तेंत जेजून शिसा लागीं विचारली ती सवाल, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोनची जाप जावन आसली, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हें विचारलें जेजूक बंदेन घालच्या पयलें. आनी हें सवाल विचारता आसतना जेजूक कळीत आसलो, वचू पेद्रू मुखार वचून एक दीस म्हाका 3 फावटी नेगार करतलो आनी म्हाका धरूंक आयिल्ल्या वेळार पळोवन तो धांवतलो. हें सकट कळीत आसुनी देवान ताजें अस्कतकाय पळोवना, बगार एक दीस फुडें वचून म्हज्या खातीर आपली अस्कतकाय देवाक समर्पण ताजे काळजांत बरेंपण आसा तें आपल्या मिसावांक वापरतलो म्हणून जेजूक पयलेंच कळीत आसलें. त्या देखून ताका खडाप म्हूण आपयता आनी सर्गींच्या राजाच्यो साव्योय ताका दिता. देव आमकां आपयता आमी संपूर्ण वा परफेक्ट आसा म्हूण न्ही, बगार आमची काळजां ताज्या कृपेक उक्ती करता देखून देवान आमकां आपयता म्हणून हे वासाप आमकां शिकयता. अशें सांब पेद्रूची जिणयेची सलवणी देवाच्या हजारपणांत जैताचें एक मूळ जावंक पावलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेंत कितें लिसांव आमच्या जिणयेंत आमी शिकयत. 2 लिसांव तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता. पयल्यान समस्येतावन पयस धांवचें नाका, देवाक समर्पूंक आमी शिकया. समस्येतावन पयस धांवचें नाका,
देवाक समर्पूंक आमी शिकया. जिणेंत चलवून येतना वा काम होगडोवन घेतना आशिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार जिणेंतच्या हर एका उसायक गडितांनी वा आमच्या चलवून आयिल्ल्या वेळार हर एक गडीत देवाक आमी समर्पूंक शिकया. चलवणी वेळार देवाचें सांगतपण आसल्यार तेंच आमकां जैताचें मूळ जातलें. फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ युअर स्टोरी. It is the place where God begins to write a better chapter. जिणेच्या चलवणी जिविताच्या काणयेची आखेरणी बगार देवान आमच्या जिवितांत बरोवच्या नव्या अध्यायाची सुरवात म्हणी सांगणी आमकां सांगता. दुसऱ्यान हांव कित्याक चलवलो वा कित्याक हांव पडलो विचारच्या बदलाक ह्या चलवणेंतावन देव आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हणलें सवाल विचारया. जिणेंत जीक आपणयली सर्वां पडोनात म्हूण अर्थ न्ही. हर एक जिवितांत मनशां पडटा, पूण पडल्या वेळार ह्या पडणेंत ह्या चलवणेंत देव कितें सांगूंक आमकां आशेता आनी हे कश्ट देवाच्या कृपेन हांवें कशें फूड करियेत म्हूण आमी विचारया. तोवळ खंडीत सावन आमच्या जिवितांती एक नवो अर्थ येतलो आनी नवी दिशा मेळटली. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचो सांगातपण आमकां सर्वांक भोव गरजेचो आनी प्रत्येक रितीन आमच्या हर एका जिविताच्या मेटांत चलवणे वेळार जैत आपणूक तें मूळ जातलें. देखून उंड्या आनी वायना रुपाऱ्यांच्या जेजू लागीं ताजें हजारपण बघून जिवीत आमी बरेंकन जियोंक जाय असली कृपा ताचे लागीं मागया. पुनर्जीवन क्रिस्त थंय आमचो बबर्थ आमी गायनांत उसारया. Săt mânta, Om săt mânta, Om săt mânta, Bavartan săt mânta. Om săt mânta, Om săt mânta, Om săt mânta, Bavartan săt mânta. Deva săpăt vedar bapa, Săt mânta, Săc som sraso răsnar tomon, săt mânta, Om săt mânta, săt mânta, săt mânta, Bavartan săt mânta. Jesu Krista आमच्या सुम्या, Săt mânta, बापा सोतो जनीत पुतमon, săt mânta, Spiritan gău संभवल्या, săt mânta, Am quar morie tam zălmălea, săt mânta, Pilata calcă suslelia, săt mânta, Cursa cer mărân paulelia, săt mânta, Am săt mânta, săt mânta, săt mânta, Bavartan săt mânta. Sepulcranni chepilia, Săt mânta, Neliamo dentro devlomon, săt mânta, Până जीवन zalia Cristo, săt mânta, Sârghi uban velea sumia, săt mânta, Papa uđvjak to boslamon, săt mânta, Sărti corum eto lomon, săt mânta, Am săt mânta, săt mânta, săt mânta, Bavartan săt mânta. Păvitrat mi-a paraclita, Săt mânta,
가톨릭 보비 서베 हांव सत म्हणटा भक्तांच्या वडीक तारा हांव सत म्हणटा हातक्याक बसणे आसामू हांव सत म्हणटा कुडीचें पुनर्जीवनपण हांव सत म्हणटा ससनाच्या जिवितांतय हांव सत म्हणटा हांव सत म्हणटा हांव सत म्हणटा हांव सत म्हणटा बाबा सत म्हणटा जिणेच्या सलवणेंत तशें जैतात देव आमचे संगी सदांच आसा आमी ताच्या संगता रावूंक आमची मिसांव ताका साक्ष दिवन जारी करूंक आमची सर प्रार्थना सर्गी बापा समोर उबारया आनी ताची कृपा आमी मागून घेवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे समर्पीत जिणेन तुका चड आनी चड जाणां जावन तुजी वळख तांचे ताब्यान आसच्या लोकांक दिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. आमची मागणी आयक. राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान आसच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक माया मोगान सत्ता नितीन भरलेले तुझे राज आमच्या राष्ट्रांत स्थापीत करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. आमची मागणी आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांक एकवटान सांबाळ सांगाता मेळून फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक अशें भवार्थी फिरगज कुटाम रचूंक आमचे प्रयत्न वाडोवंक फेस्ताक मुर्दोम दिलेल्या आनी मेतेर जाल्ल्या सर्वांक तूं पाव म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. गांवांत तशें परगांवांत वावर करच्या फिरगज कुटुंबाच्या संद्यांक तूं पाव कामाच्या जाग्यार तृप्ती आनी दादोसकाय फावो जावं वावरा खातीर ताणी करचो त्याग तुज्या महिमेक आनी तांच्या कुटुंबाच्या बऱ्याक आदार जावं म्हूण मागता. सांब पेद्रू परी आपणाचे सर्वस क्रिस्ताक समर्पिल्लें जावन सर लायिकांनी आपणाक देवान दिल्ल्या तालेंताचो वापर कर समाजेंत राजकीयांत परिसरांत आनी हेर संगतींनी मेतेर जावन सहज जबाबदारी आशिल्ले व्यक्ती जावन रुपीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावन जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत भागीदार जावच्या आमी तुज्या पुता जेजूक जिविताचो केंद्र जावन घेवन जिवी ताबेर्नाकला जावन जेजूक हेरांक दिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या काळजाची आशा उद्रेक सर्गी बापा समोर आमी दवरया. जैत आपणायत आसतना त्या देवाक विसरनाशें सलवणेंत ताचेर दिश्ट कसोवन आमी सदांच जियोंक ताची कृपा तो आमकां दिवं दी आनी ताका साक्ष आम जियोंक तो आमकां आदार जावं दी जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. मेरी सशीमा मायेगा अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसा
जिविताचे पिवन वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार कर म्हण परता बेसांव तुझे मागता सर्वेस्वर तूं आमचो रचणार सृश्टेचो भेटयता मोडो गोवाचो दूर आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून ती जिविता खाण जावून वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हण परता बेसांव तुझे मागता वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हण परता बेसांव तुझे मागता म्हज्या भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागया. देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटूंक हाडलां त्या दाना बराबर भगेबंद दंडुता पेद्रोची आनी पावलुची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावू तिचे बरोबर खरे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ते भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमीती सर्वेस्परातै सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरयत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदूतांक वंदयता आमी. पेद्रोन बाबर्त उसरलो सगळ्या विशीं पावलून त्याच बाबर्ताच्या आमकां दिली समजणी. पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासीहीनांतली घडलेली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली. पावलून तुजो ताळो परजांक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत ताणी राष्ट्रांक एकठायली. शेकीन त्या बाबर्ताक रक्तांक साक्षी दिली ताणी आनी विश्वासी साखराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. देखून संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता आनी धर्मदूतां भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. संसार
करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांदले पियात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचे बुकसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशे पसत बारवतलें ही म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogot pargatuyam सुम्या आम्ही हो उडो खाता आणि हे खमसितले पियेता तिथे ठोकली तू बरतेस तुझे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणा संभक्तीपणे उबडास करता आनी उजिवीत सुमंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रात्मार वेगटाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनीक लिओ आमच्या भाग्यवन बापा लेस्ली आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दयेक आमी मागता आमकां मरये देवाचे मये सांगती भगवंत ज्योतीचो सांगती भगवंत पेद्रू आनी पावलू भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. तुझे
सर्वीस परासर वायटांतले आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सुवस काय आमकां दी सर्गेच्या बागान आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूत सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आखतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दनब थांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. तुमच्या म्हाका खबना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझ्या मासात तुझ्या रक्तात दिलाय जीवित म्हाका. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्यां बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सगल्यांत ह्या संस्काराच्या गटायन आनी भगवंत पेद्रूच्या आनी पावलूचे विनेवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें मिसलेल्या गवळ्याकाल तुका विश्वासी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी भास पाळूंक तुजें करपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मोगाळ फिरगसघरांनो, तुमकां आनी तशें परगांवांत वस्ती करच्या सव फिरगसघरांक पात्रोन फेस्ताचे शुभाशय पटयता. सा पेद्रू मारिफात देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. भाव भयणीनो, हे फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवंक आनी आमकां उत्तेजन दिते आसचे आमच्या दियेसीचे नवे विगार जराल, आमच्या वारड्याचे विगारवार भोव मनादीक बाप फ्रांसीस लुईस हांचो तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव उपकार बावडटां. ते पयले पोटी येता देखून तांणी दया करून मुखार येवचें, आमचो दया करून मुखार येवचें. समा पळोवंक तुमकां अवकाश जाता पळय, तुमी ते फाटी आसात समा. आनी हे ल्हानसो मान तांणी स्विकार करचो. फिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शी वीस आयोगाचे संचालकी मुखार येवचें. आमी तांकां ताळयो भेटता. आमी तांची सेवा देवाक मानवून दी आनी तांकां देव आपल्या आशिर्वादान भरून दी. या उपाध्यक्ष या. आमच्या ह्या फेस्ताक आमकां याजकांच्या जेवणाचो खर्च स्पॉन्सर रावली जावन आसात. मार्था सुवारीस, ट्रेसी सुवारीस, सँड्रा सुवारीस हालेकोडी. तांणी दया करून मुखार येवचें आनी विगा जराला तावन मानाची वात काण घेवची. आल्तारीक फुलां दिल्लीं जावन आसात. लविंग मेमोरी ऑफ लेट एवजीन फेर्नांडीस कच्चरू भुरग्यांनी, तिच्या भुरग्यांनी आल्तारी फुलां दिल्या. तांच्या घरचे कोणी आसा जाल्यार मानाची वात काण घेवची. विगार जरालांनी बसका घेवची. देव बरें करूं विगार जराल बापानो. भाव भयणीनो, आज मिसा वेळार जोगतो प्रसंग दिल्लो. आमच्या मिलार कॅथेड्रलाचो सहायक पाद्र्या फादर रिक्सन मोंतेरो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक ताळयो दिवन पाद्र्या बाग आमी वेळार पाद्र्या बावन विगार जरालांनी वेळार मिसा केला देखून याजकांची तुमकां वळख हांव परत्यान करून दितां. थंयसर सुरवेर आसात कोळालगिरीचे विगार फादर जोसफ माचादो, तुमकां स्वागत. फादर चार्ल्स आमकां तवळ तवळ येवन कुमो करतात. फादर रिक्सन, फादर डिलिमा तांणी एक बूक बरयला, जेडे तुमकां दिवंक सांगला. बूक हाडिला तांणी, नवो एक बूक बरयला, बरो आसा म्हणटात ते. वय मू बद्रेबा, वय वय. फादर जॉन ब्रह्मवरचे हांवें आदले फावटी महाविगार म्हणलें, मागीर म्हाका तांणी जोर केलें तशें म्हणनाका म्हणून हांव आनी म्हणना तशें. फादर जॉन आनी फादर रोहन माउंट रोजरी म्हज्या फिरगेजीचे सहायक याजक. आनी वयर आल्तारीर आसात फादर, आय फॉरगॉट द नेम, नेल्सन. ते पिलारच्या पाद्रेबांच्या घरा ते आतां नवे आयल्यात, तांकां आमी स्वागत मागता.
बाप विक्टराची वळख तांचेय आज पात्रोनाचे फेस्त जाल्यार आमच्या मोगान ते आयल्यात तांचोय पात्रो न्हू सान पेद्रू. मॉन्सिंजराची वळख सांगली हांवें तुमकां. फादर दीपक नोरोना हे ताकोडे लागीं मुडबिद्री लागीं आसात ते आमच्या मोगान ते आयल्यात तुमकांय स्वागत. फादर स्टॅनी बी लोबो आमचे आतां तांणी वर्ती सेवा दिवन मालगाड्यांच्या घरा मिलार होमांत ते आसात तांकां आमी स्वागत मागता. बाप झेवियर पिंटो तांची वळख तुमकां कॅथेड्रलांत पयलें ते विगार जावन आशिल्ले. फादर सुनील आमचो बरो सेजारी सुनील डी सिल्वा. बाप मेल्विन प्रिंसिपल मिलाग्रीस कॉलेजीचे ते आमच्या मदें घात आसा तांकां स्वागत मागता. बाप हेनरी मस्के प्लीज रायस पळय फादर हेनरी पळयल्या तुमी उबे राव पळय म्हजो सांगाती आमी सांगाता सेमिनारींत शिकिल्ले हांव आनी DSCचे ह्या जागांचे पुरा लेखपाक तांच्या कडेच आसा आनी आतां तोट्ट आमचे ते विगार देखून तांकांय मोगाचो स्वागत. बाप रॉक डिसोजा कडाप ते रॉक कडाप माउंट रोझरी फिरगेचे विगार. याजक बापानो तुमचें येणें आमकां वर्ते ददोस्कायेचें तुमी आमच्या संगाता येवन आमचे पासत मागुल्ल्या खातीर तुमच्या सर्व याजकांक मान बागयता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फेस्तसो संभ्रमाचरण करूं मोडदोम दिवन सहकार दिल्ल्या सर फिरगसगारांचो उपकार बावडटा. ह्या संदर्भी फेस्तस वावर केल्ल्या थोड्यांचो उडास काडटा. आल्तार सोबोंक आल्तार तयार केल्ल्या सोबयल्ल्या कॉवेंताच्या वडील सिस्टर क्लेरा डिसोजा ती आमकां नवी सुपिरियर जावन आयला थंय बसल्या गायनी करता. तुका आनी तुज्या पंगडाक तरणाट्यांच्या पंगडाक देव बरें करूं. गोवळी मंडळीचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी विसायकोची संचालकी तुमकां देव बरें करूं. हालेकोडी वाड्याच्या देवादीन बोनावेंचर सेलेस्तीन डी आल्मेडा हाच्या उडासाक मानेस्त हेरी आनी रिना डी आल्मेडा हांणी स्थापीत केल्ल्या फंडांत न्हू हर एक वर्सा SLCंत त्या भुरग्यांक आमी स्कॉलरशीप दिता. तांणी नांवां वाचतना भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी त्या कुटुंबांत हांव हें स्कॉलरशीप काण घेवंक विनंती करता. मुखार या हेरी मुखार दोगांय. हें स्कॉलरशीप ह्या वर्साचें हायेस्ट मार्क्स काण गेल्ल्या लॉयल रिचर्ड पसन्ना आनी हळ्ळी वाडो आनी एक लोयोना सुवारीस हालेकोडी वाडो रेनल पिकाडो रुजार वाडो. तुमकां सर्वांक फेस्ताचे शुभाशय परत. फिरगज याजकान आमकां सर्वांक बरें फेस्त मागलें. हांगासर आल्तारिरासच्या सर्व याजकांच्या तर्फेन फादर रॉनल्ड मिरांदा तुमचो विगार इल्लो गंभीर दिसता. उलोवणें मोगाळ कोणायकी तो दुखयना कोणायकी दुखता जाल्यार तुमची मिस्टेक ते ताची न्हय. ताका आमी तुमच्या सर्वांच्या नांवे बरें फेस्त मागता. फेस्ताचे शुभाशय ताका पाठयता आनी ह्या फिरगजेंत तांचे मिसांव जैताचें जावं दी म्हणून आमी मागता. सर्वेच पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार पेज P31. San Pedro आमच्या पात्रो
सोवे अंगवार मरे आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान कुसाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. San Pedro, patron Santa, आम्हा बसोत विनंती कर.